2025 आज ताका 1 वर्स भरता खासदार जाल्यार आमी ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आय विश यू ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स कॅप्टन ऑन बिहाफ ऑफ द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी. मागता आमचे खासदाराक साउथ गोवाचो MP बाब कॅप्टन बिर्यातो टू प्रेस मिडिया. आमचे साउथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे ट्रेजरर बाब ऑरविल दोरादो रॉड्रिग्स, आमचे सगळे जनरल सेक्रेटरीज हांगा बशिल्ले आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आसा, क्लस्टर इंचार्जीस आसा, आमचे दुसरे लिडर गांवचे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सींचे हांगा पावल्ले आसा आनी सगळे आमचे पत्रकार भाव भयणी तुमी टायम घेवन हांगा आयल्यात. आयज जी फर्स्ट एनिवर्सरी जाता 18 लोकसभाची. बाब सावियो डिसिल्वान म्हणा देव बरें करूं, हांव ते मातशें चेंज करता. हांव हे सगळे हांगा लिडर आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा, आमचे गोंयच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, तुमकां पत्रकार भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांव एक नवो मेंबर एक पॉलिटिक्सान आयिल्लो फक्त 2-2.5 वर्सां पयलीं. ताचे पयलीं आमी मुवमेंटान आशिल्ले आनी ताचे पयलीं हांव डिफेन्सान आशिल्लो. की एक नव्या मनशाक विदाउट पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स ऑफ बॅकिंग तुम्ही विश्वास दवरलो आनी तुम्ही म्हाका पार्लमेंटान धाडलो. गोंयचे जे विशय आसा, लोकांचो जो हुस्को आसा, खुबश्यो असल्यो अडचणी आसा. आमचे पवित्र जमीन, हांव सदां म्हणटा गोंयची जमीन आसा ती पवित्र जमीन, देवा देवांची जमीन, ताजेर खुबशे अटॅक जाल्ले आसा. ताजी सेफ्टी, सेक्युरिटी, सुरक्षा आयज ताजेर अटॅक जाल्लो आसा. सो हे सगळे प्रश्न असले अडचणीन, असले सिट्युएशनान, त्या सिट्युएशनान तुम्ही म्हजेर विश्वास धरून आमकां तुम्ही दिल्ली धाडले गोंयचो आवाज जावपाक. हांव सदां म्हणटा जेन्ना आमी सांसदान कसलो प्रश्न काडटा तेन्ना कॅप्टन विर्याटो उलयना, तेन्ना गोंयचो लोक उलयता, गोंयचो आवाज थंय येता. आणि हे आम्ही सदांच मेंटेन केला आणि मेंटेन करतले. आय एम हंबल इनफ टू एडमिट that it is the voice of Goa. गोंयचो आवाज थंय येता पळय तो हांव न्ही. आय एम जस्ट एन इंडिव्हिज्युअल. आमचे भशेन खूब येवन गेले, आयज आसा फाल्यां आसचे ना, बट गोंयचो जो आवाज आसा तो थंय गाजपाक जाय, आख्खे देशभर कळपाक जाय की गोंया सोबीत सुंदर गोंय ही पवित्र जमीन ही आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरल्या, ती फुडले पिळगेक लागून दवरपाक जाय. आणि हे फाटले 4 सेशन जे जाले फाटल्या जुनान सान ते एप्रिलान पासून, सो आम्ही खूबसो प्रयत्न केलो. जे आम्ही मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस केल्ले, एक म्हाका अनुभव जाता, बरें दिसता, प्राऊड फिलिंग जाता की आमी ते सगळे मॅनिफेस्टोन बरयल्ले ते सगळे प्रश्न थंय काडले. दाखयलो की गोंयचे लोक हुस्केन आसा म्हण. तुम्ही जे असले प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ते सारखे न्ही. लोकांचे पैसे, लोकांची जमीन, लोकांची ही स्टेट पळय आसा, you cannot take it for granted. So
थोडेशे आम्ही सांगता, तुम्ही पोवन जाणं, आयकून जाणं, जे संसदेन आम्ही काढला ते जस्ट फॉर लोकांचे नॉलेजीक लागून एक महत्वाचो विषय जो आम्ही प्रॉमिस केल्लो, रिझर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी. आणि जेन्ना हो विषय आम्ही वयर काढलो, बेरेस्तार आशिल्लो तो, आणि त्या बेरेस्तारांनीच हांवें विशय काढलो, डिमांड केलो. इतली 1000 वर्सां जाली आमची ती एसटी कम्युनिटी, ही जमीन तांची आसा, आयज तांकां बाबड्यांक रस्त्यार येवचें पडलें आपणाक सर्वायवल तांचे पॉलिटिकल रिझर्वेशन मागपाक. आनी येता त्या सुमारान रोखडोच सरकारान अनाउन्स केलें की आमी बील हाडटा. तो प्रेशर पडलो तांचो, हे आमी प्रॉमिस केल्ले. ताचे उपरांत आनीक 2 सेशन जाले, ते कित्याक पास करिना कितें तें आमकां कळूंक ना. बट आमचो लिडर श्री राहुल गांधीन सांगलें की ह्या बिलार कॅप्टन उलयतलो, ही वील बी द लीड स्पीकर. ताणेंय तो काँग्रेस पार्टीन तेंको दिलो. दुसरो म्हळ्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट बील, हाचेर व्हडले लिडर, एक्सपिरियन्स लिडर उलोवपाचे आशिल्ले. एगेन आमची काँग्रेस लिडरशिपान सांगलें कॅप्टन इज अ सर्वायवर ऑफ सुनामी. ताका खबर आशिल्ली राहुल गांधी की हांव एंडमन आशिल्लो 2004 जेन्ना सुनामी जाली, म्हणपाक तो उलयतलो. ताका खबर आसा वॉट इज अ डिझास्टर. आनी जेन्ना आमी उलयले, गोंयचे खुबशे विशय काडले ऑन द डिझास्टर मॅनेजमेंट बील. खंयचो विशय? भुतानीचो प्रोजेक्ट. 100% वी हॅव पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट. आमी त्या प्रोटेस्टाक पार्टिसिपेट जाले. आमचो फुल सपोर्ट आसतलो, नो डिस्क्रिमिनेशन. सांग्यारूय जमीन आमची, काणकोणूय जमीन आमची, नॉर्थाकूय जमीन आमची, गोंयकारांची जमीन. कॅप्टन, ह्या जमनीच्या विशयाचेर तुवें म्हणलां गोंयची तूं सोडला जाल्यार पळय, हो आन्सर हांव 2 भागांनी दिता. हे पळय गैरकानूनी कायदे हाडल्यात. ऑन पेपर इट लुक्स लायक लिगल, कित्याक ताणें पास केला. कॅबिनेट डिसिजनांनी हे कायदे हाडल्यात. जावं तो 16B, 17(2), 39A, हे कायदे इवन कोर्टान थोडे भायर उडयले. हातून दाखयता की गैरकानूनी आशिल्ले. हे कित्याक हाडलेले कायदे? जेन्ना रिजनल प्लॅन पास जाल्लो, तो रिजनल प्लॅन फूल 100% करेक्ट नाशिल्लो. तातूंत थोडे मिस्टेकी आशिल्ल्यो. आमी एजिटेशन केलें. त्या रिजनल प्लॅनाक लागून गोंयचो आवाज म्हूण एक जल्मान आयलो, एक ऑर्गनायझेशन 8 एप्रील 2018. आनी खुबशे विशय घेतले आमी. तो ही फायट चालू आसा. आय एम वन ऑफ द पेटिशनर अगेन्स्ट दॅट रिजनल प्लॅन. आणि तो रिजनल प्लॅन बायपास करपाक हे कायदे काडले. कोणे काडले? ह्या मिनिस्टरांक तकली आसा? डू दे हॅव द इंटेलिजन्स अँड नॉलेज अँड विजन एक कायदो काडपाक? एक व्हडलो बिल्डर येता, लाखांचे लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेता, ताका कितें कन्वर्जन करपाक जाय, तो मागीर ड्राफ्ट करता आनी त्या मिनिस्टराक दिता अलॉंग विथ वन ब्लँक चॅक. हांगा चॅक इन, हांगा सगळें ब्लॅकानूच चलता. बट सांगपाचें म्हळ्यार तो मागीर कायदे काडटा. सो फायनली कितें जाता, हे मिनिस्टरांनी चिंतपाक जाय की ताज्या भुरग्यांचेर आनी ताज्या नातवांच्या नातींचेर एक दीस तशेंच जातलें, भायर पडटली ती. एज अ गोंयकार म्हूण चिंतपाक जाय. पावर आसा म्हूण जमनी विकपाक कायदे काडूंक उपकारना. आनी हांव इवन भायले पळय आसा, एक इंग्लिशीन आनी हिंदीन मैसेज दिता, आप लोग आ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम फाइट करेंगे, आपको गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाने नहीं देंगे. इट्स अ मैसेज, humble message and request to all who are coming from out and buying huge properties in Goa
that be careful, we are cautioning you, we will not allow you to construct. आमचो आधी स्लोगन आशिल्लो, शेत ते शेत, भाट ते भाट, रान ते रान. शेत तर घेतले, खेती कर. भाट तर घेतले, भाट चलय. बिल्डिंगा बांदून दिवचे ना. आणि सेकंड भाग म्हणटा तो काँग्रेस पार्टी. म्हाका दिसता खुबशे हातून काँग्रेस पार्टीन तेंको दिल्लो आसा. इवन जेन्ना पेडण्या जेन्ना कितें कन्वर्जन जाताले, आमचो स्वता प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर फूल पार्टी ऑर्गनायझेशनान घेवन थंय एजिटेशन केलें 2 दीस आनी मागीर तो कायदो रद्द केलो. तुमकां याद आसतली. इट वॉज डन अवे. बट येस, आनी खंय तर कमी पडला. हाचे फुडें आमी एजिटेट करतले, लोकां बरोबर आसतले. इट्स अ प्रॉमिस. काल पासून आमच्या अध्यक्षान सांगला दॅट आमी लोकां बरोबर आसतले. खंय आमचे जमनीचेर अटॅक जाता, वी विल बी देअर विथ द पीपल. सो दॅट इज अ क्लॅरिफिकेशन आय एम गिविंग. आणि कांय पॉलिटिकल लिडर जे आसा न्ही जमनी विकता पयले, इवन कांय काँग्रेस लिडरूय आसा, तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? कसली? हीच जमनी विकता ते डील करता तांकां. पळय, खंयचेय पार्टयेचो जावं, हांव पयलो गोंयकार आनी आमी सगळे गोंयकार आनी तुमीय गोंयकार. थंय आमी पळोवपाक ना खंयच्या पार्टयेचो कोण पळय. केदोय व्हडलो लिडर जावं, आमचे पवित्र जमनीचेर तर अत्याचार जाता जाल्यार आमी उगी रावचे. आमी पॉलिटिक्स करपाक येवना. त्या खातीर हांवें स्टार्टिंगान म्हळें म्हजे असले खूब आयले गेले. आय एम जस्ट सादारण गोंयकार म्हणून आयला. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे गोंयकारांक, हे आमच्या सगळ्या लिडरांक आनी आमच्या पार्टयेक, की एक म्हजो असलो विदाउट पॉलिटिकल बॅकग्रावंड, विदाउट एनी कितें म्हणटा तो मसल पावर, मनी पावर, पार्टयेन आनी लोकांनी म्हाका संसदान धाडलो जाल्यार आय वील बी ऑनेस्ट, लॉयल एंड फेथफूल टू द पीपल. हे जमनीक हांव फेथफूल आसतलो. केदोय व्हडलो लिडर जावं, आमी ताका ओपोज करतले. दॅट्स अ प्रॉमिस. भावना आसा ती आमी परती संसदान काडटले. कशेंय करून आमी सेव करपाक जाय. हो नॉर्थाचोच लोक न्ही, सावथाच्याय लोकांचेर असर पडटलो मातय डायवर्ट जाली जाल्यार. आनी हे तर टायगर रिजर्व डिक्लेअर जाले जाल्यार आमकां लिगली स्ट्रॉंग जातली मातय सेव करपाक. वास्कोची फिशिंग जेटी हो डिमांड आमी काडलेलो आमचे नुस्तेकार भाव भयणां. खूब वर्सां जाली. एमपीटी सांगता आमी बांदतले म्हणून. आमकां एमपीटीचे नाकाच. वाय एमपीटी? हू इज एमपीटी? आतां ते एमपीए जाल्या. वी डोंट वॉन्ट द हेल्प. लेट द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा बिल्ड. एमपीए कितें आपणाच्या पयशांनी करता? तांकां बजेट येता कोणाचे? आमचेच पयशे. आमच्या गोंयच्या सरकाराक बांदुनी. सगळो कोस्ट पळय आसा तो सगळो कोस्ट काडून तुम्ही 105 किलोमीटर एमपीएच्या हातान दिला. हांव लोकांक एश्युरन्स दिता हो विशय हांव परतो परतो संसदान काडटलो. एक दीस असो येतलो की सगळो तो कोस्ट आसा पळय, तिराकोल ते काणकोण पासून तो सगळो आमी परते घेवया. इट इज माय प्रॉमिस. आय विल रेज युअर वॉइस. युअर वॉइस विल रिव्हर्बरेट इन पार्लियामेंट. एक कोण एमपीए म्हणून कोण एक येता जो चेअरमॅन आसा, ही इज फ्रॉम द पोस्टल सर्व्हिस. ताका कितें खबर आसा? हातून कळटा एक पोर्ट चलोवपाक असल्या चेअरमॅनाक हाडला हू हॅज नो एक्सपिरियन्स ऑफ बॅकग्राउंड ऑफ पोर्ट ऑर शिपिंग. ही इज फ्रॉम द पोस्टल सर्व्हिस. पोस्टल सर्व्हिस आमची आसा पळय त्या सर्व्हिसांतलो ताका हाडून चेअरमॅन करता. मागीर तो कितें म्हणटालो? म्हाका हाचें कांय कळना. दिल्लीच्यान कितें म्हणटाले? तुम जो हम बोल रहे वो करो, हम गाइड करेंगे. वी हॅव टू फाईट. कित्याक जेन्ना असल्या मनशाक बसयता थंयसर हातून स्पश्ट केल्लें जालां डबल इंजीन की तांचो पळय लाडको आसा इंडस्ट्रियलिस्ट जाचो ताका कोल हाडून फायदो करपाक जाय ते मागीर सांगता तो चेअरमॅन करतलो. 7-8 वर्सां जाले आमी बोबाड मारताले की ते लोकांक ते वर्कर्स आसा तांकां भायर उडयतले म्हणून. आयज ते जाल्ले आसा. आयज खुबशे वर्कर्स आनी तांचो एक युनियन येवन आमकां मेळून
सांगला सेफ कर म्हूण. इट इज लेट बट वी विल स्टील फायट. एक एक झटी करून अडानीक दिली, जिंदालाक दिली, आता कोण डेल्टा म्हणटा ताका दिली. आनी हातून एक मेसेज मेळटा आमकां. वो सरकार सांगता वी विल स्टार्ट मायनिंग, वी विल स्टार्ट मायनिंग. मायनिंग स्टार्ट केलें जाल्यार कोणाक लागून? यू हॅव टू एक्सपोर्ट द आयर्न ओर. एक्सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार मोरमुगांव वाडपाक जाय. मोरमुगांव वाडटले जाल्यार झेटी जाय. सो झेटी काडून तुमी कोलाक दिल्यो. सो हाऊ विल यू एक्सपोर्ट द ओर? एंड दॅट इज वाय यू आर नॉट स्टार्टिंग द मायनिंग. सो हे गोंयच्या लोकांक आमी एक मेसेज दिता की वो गोंयचो सरकार फटयता. एंड आय हॅव अ मेसेज टू द मायन ओनर्स. इतली वर्सां तुमी मायनिंग केलें आनी फायदो काडलो, तुमी वगी कित्याक आसा? वाय आर यू क्वायट? यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. नाल्यार तुमी आवाज करपाक जाय. मायनिंग डिपेंडंट लोक आवाज काडटा. काँग्रेस पार्टीन आवाज काडला. बट वाय आर द मायनिंग or mine owners quiet? आम्ही एप्रिशिएट करता तुम्ही इतली वर्सां लोकांक, लाखाच्या लोकांक जॉब दिल्ले गोंया. तुम्ही मायनी चलयले, तुम्ही आतांय तुम्ही आवाज करपाक जाय, विचारपाक जाय सरकाराक. हे सगळे विषय आम्ही मायनिंगाचे पासून आनी मायनिंग डिपेंडंट लोक आसा तांचे विषय आम्ही पार्लमेंटान काडलेले. कित्याक लोकांचे तूं सांवार्दे सांगे त्या सायडीक वेशी जाल्यार ट्रक पडलेले आसा. लोकां कडेन पयशे ना EMI फारीक करपाक. भुरग्यांक कॉलेजीक धाडपाक पयशे ना. हाल जाल्ले आसा. कोणी शॉपांक घेतली, फ्लॅटांक घेतली, EMI फारीक करपाक पयशे ना. थोडे MLA जाले, भाजपान आसा, मायनिंगेच्या नांवान आयज ते तोंडां बंद केल्लीं आसा. सो असले खुबशे विशय आमी जे आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन सांगुल्ले ते आमी तुमकां एक सॉफ्ट कॉपी दितले. बट मेन आमी काडल्या. आनी एक म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज पार्ट ऑफ अ कल्चर, तो म्हळ्यार तियात्र. आनी हो तियात्र 17 एप्रील फाटल्या म्हयन्याचे 17 एप्रिला दीस 133 वर्सां जाली. आसागांव म्हणटा थंय स्टार्ट जाल्लो 133 वर्सां पयलीं. दोग मनशांनी तो स्टार्ट केल्लो. तियात्र म्हूण कितें काडलें, ल्हानशें कितें एक विशय काडलो, गांवांत केलो, विलेजीन करून करून आयज तुमकां खबर आहा तियात्र हॅज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गोवा. आनी तांणी सोशल लायफ आनी कल्चरल लायफान व्हेरी इम्पॉर्टंट एक म्हत्वाचो रोल प्ले केला. वेदर पॉलिटिकल, सोशल ऑर मॉरल लायफ सगळ्यांनी तांणी मेसेज दिले. लोकांक गायड करता, ते मेसेज दिता. आनी ते आमी पार्लमेंटान एक डिमांड घालो दॅट रेकॉग्निशन फॉर कल्चरल सिग्निफिकन्स. आमी एक तियात्राचे कम्युनिटींतलो एक वडील आसा, बाब तोमाजीन कार्दोजो, तो एक्स MLA आनी 5 टायम सरपंच, एक टिचर, तो PhD बॅकग्राऊंड. ताका आमी वचून मेवले आनी ताका आमी सांगलें आमी हो स्टेप घेतला पार्लमेंटान. आनी तातूंत आमी डिमांड घालो की तियात्रिस्तांक फायनान्शियल बॅकींग दिवपाक जाय. खुबशे तियात्रीस आपणाचो तियात्र फॉरेन कंट्रीन वाडटात. तांकां फायनान्शियल बॅकींग दिवपाक जाय बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. आनी प्लस तांणी अरेंजमेंट करपाक जाय जो आमचो गोवन डायस्पोरा आसा, युरोपाक जावं, गल्फाक जावं, सगळ्या गांवांनी थंय वचपाक आनी आमचो पळय कल्चर आसा गोंयचो तो प्रोपगेट करपाक. देर इज अ कनेक्ट. मागीर आमचो गोंयचो लोक भायर आसा ते परकी न्ही, दे आर सेंडिंग फॉरेन रेमिटन्स. तांचो एक कल्चरल कनेक्ट उरपाक, तांकां दिसपाक जाय गोंया थंय पावले म्हणून. तो अशे खुबशे विशय घेतले आमी. आनी हांव लोकां कडेन आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी की तुमचे जे विशय आसा, हे आमचे सगळे लिडर हांगा आसा, ते आनी हांव एकूच. वी आर ऑल वन. म्हाका सांगले, सावयो बाबाक सांगले, और आमचो किद बाबाक सांगले, और आमचो
फालेर बाबाक सांगले सगळे एकूच ते आमकां पावता वी वर्क एज अ टीम. त्या खातीर म्हणटा जेन्ना हांव आवाज काडटा पार्लमेंटान तो आमचो गोंयचो आवाज उलयता हांव न्ही. इट इज नॉट सिंगल पर्सन. कसलोय विशय आसूं जेन्ना आमच्या एका पत्रकार भावान सांगले की आमची एक वडील आसा एका गांवांत कोण पावूंक नाशिल्लो थंय तिचे पेन्शन बंद जाला 16 म्हयने आमी पावले थंय रस्तो नाशिल्लो काय नाशिल्ले कशेंय करून पावले एक जीप घेवन पावले नॉर्मल गाडी वचनाशिल्ले. सो कसले विशय आसा आमच्या फुडल्यान हाडा जाता त्या प्रमाणे. आय डोंट वर्क एज वन पर्सन वी आर अ टीम. आय एम जस्ट वन फेस दॅट्स ऑल. गोंयकार कशे नॉर्थ जावं साऊथ जावं कितेंय जावं आमी डिफरन्शिएट करचे ना. तूं खंयच्या पार्टीचो कोणाक वोट घाला पयलेंय विचार म्हूण हाचेय फुडें विचार. कित्याक दीस इज अ लास्ट बॅटल फॉर गोवा. आमची जी संस्कृती आसा आमची हेरिटेज आसा आमी दायज म्हणटा आमचे आमची देवळां आसा इगर्जां आसा मॉस्क आसा तांचेर अटॅक जाल्लो आसा. संस्कृतीचेर अटॅक जाल्लो आसा. शिगमो जावं तियात्र जावं कसलें आमचें कल्चरल पळय हेरिटेज आसा ती प्रोटेक्ट करपाक. हातून हांव आमचे पत्रकार भाव भयणांचो पासून हेल्प मागता. एक जावन सगळे गोंय आमी आमचे फुडले पिळगेक सांबाळपाक जाय. नाल्यार एक दीस ती फ्युचर जनरेशन आमकां विचारतली कितें केलें तुमी काय म्हणून. कांयच दवरूंक ना गोंयचें म्हणून. आयज जमनी गेल्यो जाल्यार यू शूड नो आमकां कांयच आमच्या भुरग्यांक गोंयांत रावपाक कांयच आसचें ना. ते मालीक जातले आमी गुलाम जातले. इंडियेची हिस्ट्री आसा गोंयची हिस्ट्री आसा. गुलामशाहींतल्यान भायर काडपाक आमच्या पुर्वजांनी खूब त्याग दिलो. नाव दिस इज अ सेकंड फायट ऑफ लिबरेशन चालू आसा. प्लीज जॉइन नॉट फॉर यू एंड मी बट फॉर द फ्युचर जनरेशन भुरग्यांक. आनी जे विशय उरल्या जे आमी पयले सांगला व्हेरी इम्पॉर्टंट एसटी रिजर्वेशन बील ते परते आमी काडटले. कित्याक कसल्या कारणाक लागून ते डिले कर. येता बील काँग्रेस पार्टीन सांगलो फुल सपोर्ट दिलो म्हण तुमकां चल पास करया. हाडटात डेली हाडटात आनी विड्रॉ करतात. कित्याक ते कळटा. सो दीस इज अ अल्टिमेटम टू द बीजेपी गव्हर्मेंट. परते रस्त्यार हाडनाका. एसटी भाव भयणी आयल्या आमी आतां येतले तांकां जॉईन जातले. फुल सपोर्ट करता. देव बरें करूं. तुमी टायम दिलो तुमचो. तुमचे कितें प्रश्न आसा प्लीज सांग. तुम्ही सगळे विचारले पण हे विसरले दिसता भुतानी प्रोजेक्टाचे कितें जाला सध्या. दॅट इज ऑलरेडी कोर्टान आसा. आमचो बाब पिटर डिसोजा इज द मेन पर्सन. आनी जे डॉक्युमेंट्स काडपाक आनी सगळे लिगल एस्पेक्ट करपाक ती सगळी आमची टीम आसा तांचे बराबर. सो ती फायट वील बी ऑन. कित्याक तो एक दोंगर नॉन डेव्हलपमेंट झोन थंयसर कितलेशे स्विमींग पूल येता. आयज लोकांक उदक पिवपाक जेन्ना सीएमान सांगले 4 वरां दितलो म्हण उदक काय येना. ते 2-3 दीस येना. काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या एक्स ZP आनी एक्स सरपंच माडोच्यान सांगले बाब वसंत नाईक गोपी नाईक की 2 दीस उदक येना म्हणून. म्हळ्यार 5 स्टार आहा ताका उदक वता. सो कोण आसा थंय रिस्पॉन्सिबल. 5 स्टाराक दिता 5 स्टार तुमकां वोट घालता ना लोक वोट घालता. तेन्ना लोकांक विसरता आनी 5 वर्सां जातकूच मागीर लोकांशी येता. लोकांक हांव एकूच सांगता तुमी मालीक. पॉलिटिशियन लिडर न्ही. MLA MP लिडर न्ही. यू आर द लिडर. यू डिसायड. आमी तर हात जोडून येता जाल्यार तुमी लाठी घेवन रावा. फटयल्यात तर मारा लाठी. तुमचो सपोर्ट आसा. हे जे चलता पळय थंय ते लोकल्स जे आवय आमी म्हणटा जी मादय रिवर आसा तिका आमी हायलायट केली आनी सांगले तिका डायवर्ट करीत दॅट वील बी द बिगस्ट डिझास्टर. बील कोणे हाडले ते स्वता टेबल गेले श्री अमित शाह होम मिनिस्टर आनी तांकां आमी सांगले कित्याक ताणें DPR ताणें पास केल्लो डायवर्ट करपाक. दीस इज द बिगस्ट डिझास्टर. दुसरें म्हळ्यार आमचो जो दाबोली एअरपोर्ट आसा खूबसो प्रयत्न जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो आनी दिल्लीच्या सरकाराचो.
हे डबल इंजिन सरकार म्हणटा पळय, परते परते प्रयत्न आसा हो कसोय करून बंद करपाक. दाबोलीम एअरपोर्ट इज जस्ट नॉट अ एअरपोर्ट, इट इज द लायफलायन, इकॉनॉमिक लायफलायन. एज पर सरकाराचो रिपोर्ट 3 वर्सां पयलीं 4,30,000 ते एअरपोर्टाचेर डिपेंडंट आसा डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली. जाल्यार तुमी तो एअरपोर्ट कित्याक बंद करता? सो कंटिन्युअस हांवें विशय वयर काडलेलो आनी सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर मिस्टर नायडू ताणें धांवून तो कॉरिडॉरान आयलो. ताणें पयलो हांव भायर सरता तो उलोवन, तो आयलो आनी म्हाका सांगलें, कॅप्टन साहब हम दाबोलीम एअरपोर्ट बंद नहीं करेंगे. मैं ताका सांगलें, व्हाय आर यू डायवर्टिंग द एअरलायन्स? तो म्हणपाक लागलो, आमच्या हातान ना, बट आमी बंद करचे ना, हे ताणें एश्युरन्स दिला. तुमकां खबर आहा ह्या दिसांनी आमचे टॅक्सीचे ऑपरेटर्स, आमचे भाव ते आख्खे गोंयभर तांकां हुस्को जाल्लो आसा. कित्याक? ते एग्रिगेटर्सांक हाडटात, एप बेस्ड एग्रिगेटर्सांक हाडटा जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्सान घेया. कोण हाडटा? असले मनीस हाडटा पावरान बसल्या. तुमकां टॅक्सीचे कितें खबर आसा? टुरिजमाचे कितें खबर आसा? वेन यू कॉल टुरिजम इंडस्ट्रीचे हेड्स, फक्त तुम्ही हॉटेलां असले आनी कितें प्रॉफिट करपाचे बिझनेस असले म्हणून जायना. ते बिझनेस हाडपी, कस्टमर हाडपी कोण? हे टॅक्सीवाले आदीसान. आयज तांच्या पोटार तुम्ही खट मारपाक सगळो प्लॅन केला. टेक दॅम इनटू कॉन्फिडन्स. टुरिजम मिनिस्टराक खबर आसा एक टॅक्सीवालो आपणाचे पोट कशें चलयता तो? खंय एक्सेसीस जाले आसतले, आमी ना म्हणना कोणे टुरिस्टा कडेन, बट दॅट कॅनॉट बी अप्लायड टू एव्हरीबडी. मिनिस्टरामध्ये रेपिस्ट आसा, चोर आसा, स्मगलर आसा. सो सगळ्यांक आमी चोर म्हणपाचे, सगळ्यांक आमी क्रिमिनल म्हणपाचे? सो सगळ्या टॅक्सीवाल्यांचे लायनाक एक खंय एक्सेस जाला जाल्यार डोंट पेंट देम विथ द सेम ब्रश. आयकया तांचे. सो टॅक्सीवाल्यांचो विशय हांवें परत परत हांवें पार्लमेंटान काडला की एअरपोर्ट बंद करीत जाल्यार तांचेर अत्याचार जातलो म्हण. तशेंच आमचे दुखीची गजाल म्हळ्यार डेव्हलपमेंट एक्सपान्शन ऑफ रोड करता करता तुम्ही काप्रेश्वर देवाचें देवूळ मोडून उडयलें. कोणाचो डेव्हलपमेंट? देवाक विसरले. आनी हो जेन्ना पार्लमेंटान आमी हो विशय काडलो रोखडोच दुसऱ्या दिसा ह्या सरकारान डिक्लेअर केलें आमी परते बांदता देवूळ त्याच जाग्यार. सो कित्याक मोडूंक नाशिल्लें तुमकां? कोणाचें आयकल्लें तुमी? कोण ते कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिझनेसमॅनाच्या अंडर तुमी प्रेशरार येतात? आतां शिवोले आमी पळयला, अंजुना पळयला, कशें थंय खुरीस बिरीस कंपाऊंड ते मोडल्यात आनी आमी त्या लोकांक प्रॉमिस केला जो MLA रिस्पॉन्सिबल आसा तो काँग्रेस पार्टी लोकां बरोबर तांच्या फाटल्यान घेतले, सोडचे ना. ते दीस काबार जाले की दादागिरी करून दुर्गा मोडून लोकांची घरां मोडून ते काबार जाले. वी विल बी विथ द पीपल. नेक्स्ट आमी पळयला आमचे लोक, खुबशे लोक आदीसान कॅज्यू कल्टिवेशनाचेर पोट चलयतात, काजी करतात आनी ते फक्त सिजन थोड्याच म्हयन्यांक आसता. तांकां कितें सपोर्ट प्रायस दितात? ह्या सरकाराच्यान करूंक जाता. हो हांवें विशय पार्लमेंटान काडलो की देर हॅज टू बी एक मिनिमम सपोर्ट प्रायस तो इनक्रीज करपाक जाय. तुमी पळय दितात ज्या तो जो काजी करतात ताका पळय तुमी कितलो पळय MSP दितात, ताजे एक चोड जोडटा कोण? तो एक शॉप घालून बसला पळय तो गोवा कॅज्यू नाल्यार आनी कितें, आनी तो जो करता खरें काजी तो बाबडो आमी हिंदीन म्हणटा खून पसिना तो काडटा बाबडो तातूंतच मरता, ताका कांय दिनात. आमचो MLA बाब एल्टन डिकॉस्टाने असेंब्लीनूय काडलेले सपोर्ट प्रायस तांचो इनक्रीज करपाक. हे आमी पार्लमेंटान काडले की थंय सान तुमी हांची देखभाल करा म्हणून. दुसरें म्हळ्यार आमचे प्रोटेक्शन फॉर इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज
and this is connected with the 3 linear project. आमचे जे डबल ट्रॅकिंग एक्सपान्शन ऑफ रोड आणि तो तामनार प्रोजेक्ट हाडूंक सोदताले पहिले, हातून तांणी लाखांची लाखां झाडां कातरून उडयली, दोंगर कातरून उडयले. कर्नाटकाचो सरकार जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तांकां परमिशन दिना म्हूण डिले जाल्ली आसा. म्हणजे आमचो सरकार ह्या प्रोजेक्टाक असलो तेंको दिल्लो आसा, फूल पुश दिता. कोणसो हाडटा तो कोणाक? आमकां न्ही, तो कर्नाटकाक वेतलो आनी कर्नाटकाचो एनवायरमेंट मिनिस्टरान हाडान दवरला आनी आमचो सरकार फूल स्विंगान वेता. आमचे बाब ऑर्विलाचेर, बाब वॉलेन्सियो, सरपंच ऑफ वेलसांव आनी एक ओनर प्रॉपर्टी बाय सेंड्रा तांचेर केस केल्या. आनी फ्रॉम काँग्रेस पार्टी आमी तांकां इश्योरन्स दिला, स्पेशली सरपंचीक आनी ती ओनर प्रॉपर्टी ओनर आसा ती जी पुर्वजांची जमीन आसा 250-300 वर्सांची, आमी इश्योरन्स दिला. काँग्रेस पार्टी तांचे बरोबर आसतली, लढाई करतली, लिगल पासून जाल्यार आमी तांचे बरोबर रावतले. विथ दॅट आमी सगळ्या लोकांक इश्योरन्स दिता गोंयच्या की आमी तांचे बरोबर आसतले. काल आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाब अमित पाटकरानूय स्पश्ट करून सांगला आमी लोकां बरोबर आसतले, असले केन्ना अत्याचार जाता पळय त्यो. नेक्स्ट म्हळ्यार असले खुबश्यो ड्रेजिंगाचे तुम्ही आयकलां आसतलें, ह्या दिसांनी 310 कोटी प्रोजेक्ट ड्रेजिंग करूंक सोदता जुवारी, मांडोवी आनी कुमारजुआ. हे ड्रेजिंग कोणाक लागून करता? आमी 1 वर्स पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान सांगुल्लें की एक बरी 7-8 मावयांची डेकांची काजिनो येवपाची आसा. हे आसा ते रिप्लेस करपाक. तांकां जेन्ना व्हडली येता तेन्ना ड्राफ्ट पळय म्हणटा, शीप ड्राफ्ट, तो वाडोवचो पडटा. ते वाडोवपाक लागून पनाक तेकोत म्हूण ते ड्रेजिंग करता, काजिनोवाल्यांक फावर करपाक. 310 कोटी आमच्या लोकांचे टॅक्स पेयरांचे पयशे तुमी मोडटा, कॅपिटल ड्रेजिंग करता. तुमचे कडेन 10 कोटी न मोडपाक जायना? भोमाची 4 देवळां आसा आमची, 10 कोटींनी तुमच्यान एक्वायर करपाक जमीन बायपास करूंक जाता. ते 10 कोटी तुमचे दिवंक जायना आनी 310 कोटी तुमी काजिनोवाल्यांक हेल्प करपाक तुमी ड्रेजिंग करता. 270 कोटींची तुमी जुवारीचेर वयर हॉटेल बांदता. त्या हॉटेलान तुमकां आनी आमकां कापासाद आसतली फायनान्शियली वचपाक थंय एक च्या पिवपाक. 270 कोटी तुमचे आनी आमचे टॅक्स पेयरांचे. फक्त श्रीमंत लोक येवपाक जातले थंय. म्हणजे 10 कोटी तुमच्यान तातूंतले मोडपाक जायना आमचे बोमा देवळां साल्वार करपाक. कोणाच्या अंडर काम करता हो सरकार? नेक्स्ट आमचे खूबशे गोंयचे भाव भयणी म्हणटा आमी, जे हातून आसा आमचे शिपिंग इंडस्ट्रीजान काम करतात आख्खे जगभर. कमर्शियल शिपिंग जावं, आमचो हांगा बाब ग्लॅन खंय आसा, हय. सो तशे खुबशे आमचे गोंयचे भाव शिपांचेर काम करतात. सी फेरर्स आसा ते आपणाचे पोट चलयना आनी फॅमिलीचे फॉरेन एक्सचेंज धाडटा, फॉरेन रेमिटन्स धाडटा. ते इंडियेच्या सरकाराक फावो जाता. बट आमचे भुरगे जेन्ना एग्जाम आन्सर करपाक जाय क्वॉलिफिकेशन, बॉम्बे वयचे पडटा, दिल्ली वयचे पडटा, कॅलकटा, चेन्नय, आनी इतली वर्सां 100 वर्सां वयर जावन गेले. इवन बिफोर लिबरेशन आमचे लोक सी फेरर म्हूण फामाद. सो आमी हो डिमांड घालो, सी फेररांचो डिमांड आशिल्लो, आमकां दिलो ताणी. आमी सांसदान काडलो की हांगा एग्जाम सेंटर जावपाक जाय. आनी फर्स्ट टायम 24 मे सुमार 15 दीस पयलीं, 10 दीस पयलीं सारके 10 दीस पयलीं फर्स्ट टायम गोंयान एग्जाम जाली पणजे. 35 आमचे सी फेररांनी आन्सर केले. बट मागीर आमकां कळून आयलें ते 35 आमचे गोंयकार थोडे आशिल्ले, कित्याक चडशे जे आयले सावंतवाडी, सिंधुदूर्ग त्या सायडींतले आयले. सो आमी परते डिमांड व्हरतले मिनिस्टर ऑफ शिपिंग की एक्सक्लुझिव्हली गोंयच्या भुरग्यांक हें आसपाक जाय.
तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स उरता सिटी जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक दिया. सो अशे खूब लोकांचे जे आमचे कडेन खूब विशय आयले. मागीर आमची टायगर रिझर्वाचो काडलो. जेन्ना टायगर रिझर्व आमी काडलो, जो एनवायरमेंट मंत्री आसा श्री भुपेंदर सिंग यादव, ताणें म्हाका लेटर बरयली. आमी सगळे पत्रकारांक ती दिल्ली. ताणें म्हणपा लागलो तुजो जो डिमांड आसा द टायगर रिझर्व शूड बी डिक्लेअर्ड, तो आमी सहमत आसा. आमी गोंयच्या सरकाराक सांगलो बेगीन करा म्हण. बट गोंयचो सरकार डिले करता. कित्याक डिले करता? कोणाक सॅटिस्फाय करपाक? कोणाच्यो ऑर्डरी आयकता तुमी? एका सायडीक प्रधानमंत्री टायगरा सायडीक रावून फोटो काडटा. वंतारा म्हणटात ते थंयचर अंबानीचे एक थंय वचून, आनी हांगा आमचो टायगर रिझर्व डिक्लेअर केन्ना? ज्या दिसा टायगर रिझर्व डिक्लेअर जातलो आमची म्हादय सेव्ह जातली. म्हणजे ह्या सरकाराक म्हादय सेव्ह करपाचें ना, हातून स्पश्ट जाता. कित्याक टायगर रिझर्व डिक्लेअर करीत जाल्यार आमची आवय म्हणटा आमी म्हादय सेफ, रिवर कॅनॉट बी डायवर्टेड. आनी जेन्ना प्रेशर आयलो लोकांचो आयलो, हांवें सांसदान उखल्लो तो विशय की टायगर रिझर्व करपाक जाय. एनवायरमेंट मिनिस्टर गोंयचो आनी हो सरकार सुप्रीम कोर्टान गेलो. म्हणजे कितेंय करून गोंयची पाड घालपाक जाय, नश्ट करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.